मुरगांव म्हालात कोविड वासीन घेवपाक खुबशे लोक फुडें येवपाक लागल्यात। ह्या उपक्रमांक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। फाटल्या कांय दिसांक सुमार 101 ज्येष्ठ नागरिकांनी कोविडाचे वासीन घेतला म्हण माहिती चिखले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे दोतोर अनिल आंब्रोस्कर हांणी माहिती दिल्या। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। I'm feeling better and I request other people also. I'm a senior citizen from Valsaw आणि आज हांवें चोयलां ते भाशेन आमच्या कांसावले हेल्थ सेंटरान काल सावन कॉमेस जाला ही कोवीड इंजेक्शन घेवपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी लोक जायतो येता नॉट फ्रॉम कांसावले ओन्ली बट सरावंडींग एरिया। आज हांवें चोयलां जाल्यार बेतालबातीन देखून लोक येयला ते वॅक्सीन घेवपाक आनी ह्या वॅक्सिनाचेर आमकां दिसता आतां सेकेंड वेव कॉमेस जाल्या ताका लागून आमी तरी प्रिपेर आसत ही सेकेंड डोस घेवन एज ए सिनियर सिटीजन आमकां जाय तें बऱ्या पडलें। आनी दुसऱ्या वतान म्हाका सांगून दिसता हेल्थ मिनिस्टरान बरो एक काम केलां हेल्थ डिपार्टमेंटान प्रायवेट हॉस्पिटलान पासून एलावड केलें ही कोवीड इंजेक्शन घेवपाक आनी जायतो लोक म्हणटा की आमकां क्रावड जाता हेल्थ सेंटरान तेंचे वयलो लोड गव्हर्मेंटान दिवयला कित्याक ती बिजी आसताय कितलो लोक म्हणटा जाल्यार आनी आज प्रायवेटान जेन्ना कॉमेस केला लोक बरो खुशाल जाला की प्रायवेट आमच्या वखत वचून घेवपा मेळटा। सो ही एक बरें काम हेल्था गव्हर्मेंटाचें जालें। 60 वर्सां वयर जे आमचें पॉप्युलेशन आसा गोव्याचें तेंच्या खातीर सरकारान 1 मार्चा उपरांत 1 मार्चाच्यान हे सेशन्स चालू केल्ले आसा आनी ऑल ओवर गोवा। सो आमच्या SDH चिकालीम हॉस्पिटलान 1 मार्चाक प्रतिसाद तसो बरो आसलो। अरावंड 70 लोक आयले त्या दिसा आनी 2 मार्च 3 मार्च आनी टुडे आज 4 मार्च 100 आनी वयर लोकांनी हेचो लाभ उठयला आनी अशें पळोवन आयलें तेंच्यांनी इगरनस दाखयला वॅक्सीन घेवपाक जी बरी गोश्ट आसा। आतां पर्यंत सुद्दां आतां ऑलमोस्ट 90 लोक वासीन घेवन गेल्ले आसा आनी कोणाक कांयच त्रास जावना सगळे बरे आसा। आनी हांव लोकां कडेन मागता की जसो हांगा चिके वास्को लोकांनी प्रतिसाद दाखयला तसो सगळ्या गोंयभर दाखोवचो आनी हेचो पुरेपूर लाभ घेवचो कित्याक हे सेशन आसा ते सरकारान आतां चिंतलां की जितले आमी बेगीन कवर करता तितलें आमच्या आरोग्याक बरें आसतलें वी वील बी प्रोटेक्टेड अगेन्स्ट द वायरस। आनी हे सेशन 9 ते 5 सदांच उगडें आसा आनी ऑल वर्किंग डेज सोमार ते शेनवार। कोमॉर्बिड पेशंट्सा खातीर कितें कोमॉर्बिड जे पेशंट आसा ते 45 ते 59 हो एज ग्रूप आसा जेंकां सपोज कसलेंय दुयेंस आसत प्री एक्जिस्टींग जशें प्रेशर म्हणा किंवा डायबिटीज म्हणा किंवा तांकां हार्टाचें ऑपरेशन केल्लें आहा किडनीचें दुयेंस आसत हेंकां हो स्पेशल ग्रूप आसा तांकांय आमी ह्या ग्रुपाक 60+ ग्रुपाक तांच्या बरोबर तांकां जोडलेलो आसा आनी अशे जे लोक येत तांकां आमी वासीन दिता पण फक्त तांच्यांनी आपले जे डॉक्टरा कडेन जे ट्रिटमेंट घेता खंयचे डॉक्टर ताचे कडसून एक सर्टिफिकेट घेवन येवपाक जाय की तांकां अमूक दुयेंस आसा आनी ती हांगा आमकां अपलोड करची पडटा पोर्टलाचेर। दॅट इज अ मस्ट दे शूड कम विथ द सर्टिफिकेट एंड ऑल ओवर द सेंटर्स हांगाच न्ही सगळ्याक तांकां वासीन मेळटलें।